बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता आनी येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या आयच्या मागण्याचे रितीन. आयचो विशय गुरुजी ही बायल आतांच पॉर्दवारान सांपोडल्या. लुकाचे शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा 6 वोळ 37. कोणाचीच न्हीद करूं नाकात आनी तुमची देव न्हीद करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. जेजू मोगाच्या सोम्या, तुज्या अगणीत मोगान तुवें आमकां बोल्लें. आमचे मोदें राग देव जळटा तेन्ना तुवें प्रितीमोग वोंपलाय. आमचे मोदें चूक फोट वचता तेन्ना न्हीद सोत तुवें शिपडायलाय. आमच्या काळजान दुबाव रिगता तेन्ना आमकां तुवें भावार्थान बोल्लें आनी काळोखान आसता तेन्ना तुजो उजवाड तुवें आमचेर फांकयला. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो सुरवंडार. आमच्या काळजाचे खोलायेंत तुज्या सोर बरेपणा आनी तुज्या आसण्या पासत आमी आमची मान तुका बागयता. नमस्कार तुका करता सोम्या. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना. जायते पावटी दुसरीं करतात त्यो चुकी आमच्या दोळ्यांक रोखड्योच दिसून येतात.
आनी दुसऱ्यांच्यो आमी खबरो करता, तांकां वायट नदरेन पळयता, तीं असलीं आनी तसलीं म्हणून तांचें नांव पिड्यार करता, त्या मनशाचें जिवीत आमी जड करता आनी ताका किकोंत उतरांनी खुर्सार मारता, पूण आमच्या जिवितान आसलोलें वायट आमी दामून दवरता, जेजू आमकां मन बदलून बरें जिवीत जिवन सोडवण जोडूंक आपयता, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक जेजून आमकां याज्ञा दिल्या, जायते पावटी आमी गर्वान आनी आपस्वार्थान भरता आनी दुसऱ्या सवें काकलूत आनी प्रामाणीकपण दाखोवंक आमी फाटीं उरता, आमकां बोगस सुमया, काकलूत आमची कोर सुमया, काकलूत आमची कोर. गीत गावया बोगोस म्हाका. Padgada jiela Jesu bogus maka Padoka veliela Sumia mocha Padok mochi Jesu Gazad mocha Padoka veliela Sumia mocha Padok mochi Jesu Odmiad mocha rigla Padoka जेजू बरेपणाचो सागर, आमकां सदांकाल कुशाल दवरूंक वावुरता, आमकां आमच्यो गरजो फावो करूंक हे संवसारी यात्रेन आमकां आदार दिता. ह्या वेळार आमी जेजूक दिनवास आनी आर्गां दिवया.
मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. E7 कोरात वाकाणी. मोगाल जेजू, आमचें जिवीत तुजें एक व्हड देणें. तुज्यान रिगून रावून आमच्या जिविताक अर्थ आनी कुशलकाय मेळटा. जिविताची जागृतायेन पातकांचेर जैत व्हरूंक चुकलें हांव तेन्ना सोंदनाच्या संस्कारा वरवीं आमची पातकां बोगसून आमचो संबंद नव्यान बांदताय. देखून तुका आमचे दिनवास. सबाब कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या मोगाची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या मोगाची. मोगाल जेजू, जिवितान आळकोळी, कोस्ट आनी दूख उपरासता तेन्ना तुजे सोरशीं आमी धांवून आयल्या. मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांतले प्रश्न सुटावे जाल्यात. दुखान आनी पिडे वेळार तुजें बोळ आनी पेकोवणी फावो जाल्या. देखून तुका आमचे दिनवास. सबाब कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे पोदवेची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे पोदवेची. देवाची उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया. जुआमाचें शुभ वर्तमान 28 वळी 1 ते 11. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो. आनी बोस सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलोलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी पॉर्दवारान सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पॉर्दवार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्र्यान मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबान दवरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी
ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक पावट वोडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कोडसोडूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना मूं? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर समजून एक ल्हान घोडणी आयकुया. एका गांवांत एक विधवा बायल आपल्या 3 भुरग्यां सांगाताक रावताली. तिच्या घोवाक मोटराचो एक्सिडेंट जावन तिचो घोव ऑन द स्पॉट मरता. भुरगीं ल्हान आसता. तिका कोणाचोच आदार नासलो. आतां ती कशी आपल्या भुरग्यांचें पोट भरतली हें ती चिंतूंक पडटा. असले परिस्थितीन ती बायल आपल्या लागीं घोडटा ते पोरी घरान एक ल्हानसो वावर सुरू करता. लोणचें ती करता आनी एका दुकानार विकता. त्या दुकानाचो मनीस तिचें लोणचें व्हरपाक घरा लागीं येता. हो आनी दादलो मनीस तिच्या घरा येता तें पळोवन सगलो गांवचो लोक तिच्यो खबरो करूंक लागता. तिका वायट उतरांनी उलयतात. तिका वायट नदरेन पळयतात. एक दीस तो दादलो लोणचें व्हरूंक तिच्या घरा आयलो तेन्ना सगलो लोक एकठांय येवन तिच्या दारा मुखार उबीं रावन तिका वायट उतरांनी उलयतात. आनी हो गांव सोडून वचूंक बोवाळ मारतात. तेन्ना तो दादलो भितर आसलोलो तो भायर येता आनी लोकांक समजायता. तिचें आनी आपलें मोदें कसलोच कुडीचो संबंद ना. ती बायल आपल्या भुरग्याचें पोटाक लागून ल्हान लोणच्याचो धंदो करता. आनी तिची भुरगीं ल्हान आसता म्हूण हांव तें तिच्या घरा लागीं व्हरूंक येता. हें आयकून सगलो लोक तोटाक जाता आनी आपली मान खाला घालून परतोता.
असलीच वागणूक आमचे सवय जाता. आमकां दुसऱ्यांच्यो चुकी पयल्यो दिसतात. आमची पातकां आमी लिपयता. जेन्ना पॉर्दवारान सांपडलेली बायलेक जेजूशी घेवन येता तेन्ना जेजू तिचेर कास्तीचें फोर्मोण मारिना, पूण तिची तो काकलूत कोत्ता. तिका बोगशिता आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका अशें सांगता. पोजडें उलोवप आयज एक संवय जाल्या. न्हयच फकत तरणाट्यां मदें, पूण ल्हान भुरगें ते वाडलोल्या सवें लेगीत पोजडें उलोवप दिसता. कित्याक काय बरोन वतल्या काळजांतलें तोंड उलयता. आमी काळजां मनान फकत वायट आनी पोजडें भरता आनी हाचो परिणाम म्हणल्यार पोजडपण. कितें पळयता भोग करून इंटरनेटाचेर आमी बोर घालचो आसा. नितोळ निर्मळ मनान आनी काळजां जिवंक आमी वावरुया. आमचें जिवीत आमी निर्मळ आनी पवित्रपणान जिवोया. जिवितान जायत्यो ताळण्यो येतल्यो. सगळ्या ताळण्याचेर जैत व्हरुया आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितान येतल्या ताळण्याचेर जैत वतल्या तेन्ना देवाचें आसणें, देवाची कुशळकाय आनी देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक पावतल्या. आतां आमची कांय मागणी देवा मुखार घालुया. दर मागणे फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गांवान वाड्यान ज्यो दुस्मानकायो आसा त्यो पयस करूंक आमी मोगाचो एकचार घडोवंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या मिसांव आमी फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमचे घोराबे मोगाची मंदिरां जावं आवय बापूय भुरग्यां मदें मोगाचे बांदपास अदीक आनी अदीक घट जावं आमच्या कुटुंबांनी देवाच्यो याज्ञा सदांच पाळूंक दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता
खोस्ट दूख पिडा सोंसतल्यांनी जेजूच्या मोगाचेर पातयेवन ताचेशी वचूंक आनी आपल्या जिवितांक सूख समाधान मेळोवंक घेवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता हांव तुका. मोगाल जेजू, चुकलोल्यांक निटायेर हाडूंक आनी आमची चूक निटायेर घालूंक आमकां तुजो आदार दी. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता हांव तुका. सोम्या जेजू, आमचेर अपमान करतल्यांक आमी बोगसोणें दिवंक आनी आमी दुसऱ्यांक अपमानाची उतरां दिवचे सुवातेर बरें उतर दिवंक आमकां तुजो आदार दी. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयले मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायने पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.